सत्तरीन एक खेडोगाव हिवरे सत्तरी म्हटलं एक खेड्या गावात आमची पहिली स्टार्टिंगच एक 30 ते 25 अशी घरां असली गावात. अशी पिढयो आमच्या हांगा गेल्या म्हणजे आजे पणजे म्हणून तसे गेल्ले लोक आहा त्यांच्यान आमी हांगा आहा आमकांच खबर ना कितक्यो पिढयो जाल्या हांगासर. गोठो गोरवा हे आमचे आजो पंजापासून आमचे हे असते. तसंच माझ्या फादरान फुडें आमी ते कंटिन्यू करीत गेले. शेती करपाची आणि कितें ना वेवसाय शेती आणि गोरा कोणची काम गावले तर काम करपाचे ते म्हणून वाळपय साखळे असले कडे जा. आमचं मुख्य हे म्हटलं आमचं शेती असले. शेती म्हणजे आम्ही भात करताले. 5 ते 6 वर्सां आमी त्या शाळेक घातलो हांगासर तर 4थी मेरेन हांगा शिकलो आणि मागीर आमचे सारके म्हणजे जेवणा खावणा जायना म्हणून ताका आमी मामा कडेन धाडलो. म्हाका मामा विचारीत मावशा विचार कोणी विचार म्हणजे कोण जातलो व्हडलो जावन पण म्हणजे पयलींच्यानूच एक सपन आसलें की इंजिनियर जातलो म्हणून. गव्हर्मेंट ITI खूप असत आनी तेतूनले आनी हार्डली आमचे 2 काय 3 अशो की प्रायवेट ITI आसत. तेतूनले एक बेस्ट टू बेस्ट ITI म्हटल्यार सेजार टेक्निकल स्कूल. आमी आयकलेले की शेजा ITI केल्यार बरी अशें म्हणत लोक म्हणजे भुरग्यांक जॉब मेळटा. 5,000 to 6,000 एप्लिकेशनां आसली आनी तेतून 52 स्टुडंट्स आमी सिलेक्ट जाल्ले. इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक माझी ट्रेड आणि इलेक्ट्रिशियन तो असल्या कारण आमची रिलेटेड ट्रेड जाताली. सो एकामेकाच्या सेक्शनान वचप जाताले. सगळे आमी भुरगे गांवांतल्यान डिफरंट गांवांतल्यान येत आमी थंय एकी कडेन मेळात सगळे जाण आनी थंयच्यान आमी चलत वचात. सो 8 म्हटल्यार आमी थंयसर स्कुलान पावात. साखळे बस स्टँडारसून फूल चलोन ITन येताले परत सांजचे वचप जाताले हांगासून चलप. डिसिप्लीन एक पंक्च्युअलिटी ते आमी शिकले. अजून सुद्दां आमी आयज सुद्दां हांव भुरग्यांक आमकां शिकयतना फुडल्या म्हाज्या पिळगेक डिसिप्लीन हो जो पार्ट आसा पळय हो तांकां प्ले करपाक लायता बरो हांव तांकां. 2009 जेन्ना म्हाजो फर्स्ट रिजल्ट आयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें हांव 81% घेवन पास जालो एज अ डिस्टिंक्शन. एप्रेंटिसशीप केली इन PIP पीक आयर्न प्लांटान आमोणा. आनी आफ्टर म्हणजे हे कंप्लीट 1 वर्स म्हाका कंप्लीट जावंक नासलें आनी हांवें डिप्लोमा इंजिनियरिंगाक एडमिशन घेतलें. डायरेक्ट तुका डिप्लोमाची एक्चुअल 3 वर्साचो आसता पण आफ्टर ITI डायरेक्टली तुका सेकंड इयराक एडमिशन घालता ती एक एडवांटेज गावता. पयलींचे आमचे फायनान्शियली हे वीक असल्या कारणान कोणाक पेरंट्सांक दिसता की बाबा जॉब कंटिन्यू करपाचो सेटल जावपाचो खंयसर तरी. आणि तूं ITI लेवल म्हणटकीर बऱ्यो स्किल्स टेक्निकल स्किल्स जे आसता पळय ITI लेवलान बऱ्यो गावता आनी त्यो तुका आनी थंय डिप्लोमा लेवलाकूय त्योच प्रेझेंट करपाक मेळटा. इंजिनियरिंगाक एडमिशन घेता 1-2 वर्सां मातसो त्रास जातलो आमकां हे करपाक म्हणजे म्हजे फुडें फ्युचर आसतालें ते सदांच ब्रायट आसतालें म्हणून. त्यामुळे मी बी खुश जालो आणि ताका तूं चल बाबा म्हटल्यार हेका पॉलिटेक्निकल करूंक पणजे. ते बी आमचे मातशी गरीब स्थिती आसली पूण आमी कशें पळय हेजी काम कर तेजें काम कर करून ताका फुडें धाडलो आनी तेणे शिकलो थंयसर. म्हाका म्हाजो झील शिकलालो जो आसलो आनी कितें तरी शिकून तेणे आनी कितें तरी बरें करपाचें अशें म्हाज्या मनांत आसलें. सो आफ्टर पास आउट जाल्या पूण म्हजें फर्स्ट जॉब इन द फार्मास्युटिकल कंपनी इज अ सिप्ला कंपनी. मी दूध काडी तें घाली दुसरे बैल जोत करता विकपाचे ते पयशे थोडे मेळ्ळे जाल्यार ताका खर्चाक दिवपाचे. टुवर्ड्स फ्रॉम द सिप्ला आय कंटिन्यू विथ द फार्मास्युटिकल्स करियर वन. तूं डायरेक्ट एडमिशन घेता डिग्री ऑब्वियसली तुका डिग्रीचे सर्टिफिकेट्स मेळटले पण तुका थेरिटिकली आसतलें. तूं वायंडिंग्स म्हटल्यार कितें तें एक्चुअली पळोवपाक जाय जाल्यार तुका टॅक्निकल नॉलेजानूच खबर आसतलें की टॅक्निकल स्कुलान ते वायंडिंग म्हटल्यार कितें आसता एक्चुअली तें. तुम्ही अवश्य ते फर्दर स्टडीज आहा पळय ताका वयचे कित्याक एक लेवल तुमी सर्टन लेवल जी आहा ती खंय तरी सोसायटीन मेंटेन करतली एज अ इंजिनियर म्हणून एज अ एंटरप्रिन्युअर म्हणून. When I was in the Cipla, that time I was a technical engineer, and currently I'm working in the N-Cube Ethicals as a senior executive. From technical engineer to senior executive, I total is a 10 years experience I have in the pharmaceutical sector. म्हाका खरोच माझ्या जिलाचो सर अभिमान दिसता की अजूनही पुढे जावपाचो आणि कितें तरी करून दाखोवपाचें 4 लोकांक नांव मेळोवपाचें.